हांगा लोक कितें मागतात ते तांकां मेळना। नाका जाल्ले प्रकल्प सरकार लोकांच्या माथ्यार थापता, तेवूय पर्यावरणाचे नेम फाट्यार मारून। नावेली सिकेणी तेंच जालां। 15 वर्सां आदीं नावेले नव्या पुलाची गरज ना अशें तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगूनय आतां तेच सुवातेर तो बांदपाक घेतला। थळावे अर्थातच फुर्योज जाल्यात। कायदो हातांत घेवपाची पाळी हाडी नाकात, तांणी शिटकायला। पळयात। नावेली ते सिकेटी पुलाचे काम 15 वर्सां उपरांत परतून सुरू केला। नावेलीचो आदलो आमदार आवर्तीनो फुर्तादो तशेंच जांचे घर पुलाक लागून वता ताणे आनी हेरांनी पुलाचे काम बंद करचे अशें थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मागला। हो पूल जालो जाल्यार येरेदारेची गचमुड्डी वाडटली। थंय आदींच बायपास रोड आनी उड्डाण पूल आसात, जाल्यार हो आनी कित्याक? आदी आयकात जॉर्ज बारेटो, ताणे सगळ्यो बारकायो सांगल्यात। आमी डॉक्टर प्रमोद सावंतान ती बंद केल्ली, आमी सगळे गेल्ले। आतां सडनली तेणी ब्रिज कॉमर्स केली। ना पंचायत लेटर ना आमगे गांवचे लोक हें केलें ना कोणाक सांगून ब्रिज कॉमर्स केली। आतां ती ब्रिज नाकाय कोणाक। आतां आमी 300-400 लोक आमगे सिकेटी आहा, भारी सिकेट गांवचो बांदावले आहा आनी आमी इतले रिक्वेस्ट केला आसतना तुका आतां ब्रिज कित्याक जाय म्हाका खबर ना। कित्याक बायपास जाला 1 किलोमीटर बायपास आहा आख्खी ब्रिज। आमगे तिका 2 ब्रिज जाले आहाय बायपासाचेर आनी तिसरी ब्रिज आमकां गरजू ना। सो हांव मागोता आमगे सीएमा कडेन जशें आमगे PW मिनिस्टर प्लीज काम बंद कर आनी मागीर धरीचं काम कमी कितें जाता आमकां खबर ना। लोकांची विनवणे वयल्यान तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार वस्तुस्थिती पळोवपाक स्वता थंय आयिल्लो। त्या वेळार ताणें प्रत्यक्ष दोळ्यांनी सगळे पळयले उपरांत ह्या पुलाची गरज ना अशें सांगिल्लें खंय। आयकात आवर्तीनो फुर्तादो। I called our late Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, to come and have a look at the bridge. So next time we explained to him. My Soglani Icon Dadri, he said, let me cross over. And it was in a dangerous situation. I mean, the Sogli Hodi Gailwa, but still, he took a risk and he crossed. Dusri siding yellow, Minchu Dusri siding yellow. There, our ex-MLA, Mr. Kaito, he was waiting for him. He wanted to see the approach road thing. So Kaito they gave bikes again, akko they ward on bolo. And that road was not even 3 meters. And still the road is like that only. 3 meters away, not the road. So that's the time he took a round there and he came back. Then he told the villagers from Benoli as well as from Navali that the bridge is not required. थळाव्यांनी ही केस कोर्टात व्हेला। ताचो वकील बायरन रॉड्रिक सांगता ते प्रमाण सध्या चल्ला ते काम फकत लोकांच्या विरोधात आसा अशें न्हय, जाल्यार पर्यावरणाचे नेम मोडूनय चल्ला। CRZचो कायदो हानी फाट्यार मारला। आयकात। 300 लोक नावेली साइड आणि 100 लोक बेनावली साइड ऑब्जेक्ट केले। मागीर ते थोडे लोक इन्क्लुडिंग बाब जॉर्ज ते हायकोर्टाक गेल्ले आणि चॅलेंज केली बाबा हे आमकां नाका म्हणून। आणि त्यांना जेन्ना परमिशन आसूं ना म्हणून आमी चॅलेंज केले। सबसिक्वेंटली आमी मॅनिप्युलेशन करून कितकून परमिशन हाडले विच आर इनकरेक्ट अँड विच आर कॉन्ट्ररी। कित्याक मँग्रोव्ज जो आहा सो दॅट इज टू बी प्रोटेक्टेड, पूण मँग्रोव्ज आमी भरपूर उडयले। They have violated all the environment norms and the NGT ची ऑर्डर आसाच। इवन 2014 ऑर्डर आहा ती NGT सांगला की ते डेब्रिस बी तेम कांय काडूना, एरियाज मँग्रोव्ज कितले काट केले ते कांय स्टेट केले ना म्हणून। दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ NGT ऑफ 29 May 2014। सो हे सारखे व्हायलेशन बाय दिस CRZ आणि द कॉन्ट्रॅक्टर। गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायकराव।